नमस्कार. चोर्ला घाटाक परतून आयज राती एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक 14 टायराचो ट्रक प्लायवूड घेवन आंध्र प्रदेशच्यान गोंयान येतालो आणि जेन्ना तो वायल्डनेस जे रिसॉर्ट आसा त्याच्या लागीं एक शार्प टर्न आसा. त्या शार्प टर्नाक हेजे पयलीं कितलेशेच फावटी एक्सिडंट जाल्ले आसा आणि ज्यो गाडयो येतात त्यो टर्न कळना आणि फास्ट असल्या कारणान डायरेक्ट ते बॅरिकेड मोडटा आणि डायरेक्ट सकयल पडटात. तेच वरता कांयच परतून तो ट्रक ड्रायव्हर आसा ताका अंदाज येवंक ना रोडाचो आणि डायरेक्ट जी ट्रक प्लायवूडांनी भरलेलो लोड गाडी असली ती डायरेक्ट सकयल गेली आणि सकयल गेल्या उपरांत ड्रायव्हर सायडीन ती पलटी जाली आणि जे प्लायवूड आसा ते सगळे ड्रायव्हराचेर पडले आणि कॅबिन फुटोवन तो ड्रायव्हर थंयसून चिड्डोन ताका थंय मरण आयल्लें आसा. जो क्लिनर आसलो ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा आणि ताका फुडल्या ट्रिटमेंटा खातीर जीएमसीन शिफ्ट केल्लो आसा. हो जो एक्सिडंट जाल्लो आसा तो सकाळच्या फांतोडेर 4-5 जाल्लो आसा असो एक अंदाज येता. बट ताका काडपाक जवळ जवळ 12 वरां गेली, कित्याक तर आख्खे जे गाडयेंतले प्लायवूड असले ते प्लायवूड सगळे तेजेर पडलेले आणि ताका लागून वाळपय फायर ब्रिगेडीक इतलो त्रास जालो काडपाक. थंयसर तिचोळचे ट्राफीक पुलीस, वाळपयचे फायर ब्रिगेड हे सगळे जाणांनी मेळोन जवळ जवळ 12 तासां उपरांत तेजी बॉडी रिकवर केल्ली आसा आणि जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा.